आज 62व्या गोमंतकाच्या वर्धापन निमित्त आम्ही आज हांगा येयल्या. खरें म्हणल्यार गोमंतक पेपर हो आमी ल्हानपणी पासून वाचपी आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या पेपरान म्हजो चुलत भाव अशोक तुयेंकर उर्फ पुष्पाग्रज हेणें खूब वर्सां काम केलां. तेन्ना पासून हांव गोमंतक पेपर घेवपी. म्हणजे जवळ जवळ आतां म्हाका दिसता हांव लास्ट 35 इयर्स तरी हांव पळयतां की आमच्या गोंयांत खुबशे पेपर येवन गेले. पूण गोमंतक पेपर आजून पासून बरो गोंयांत फामाद आसा. खेड्यापाड्यान सुद्दां आमच्या पेडण्या सारक्या सुद्दां गांवांनी सुद्दां तो गोमंतक पेपर लोक घेता आनी वाचता. कारण तेजे अग्रलेख जावं तेंचे बाकीच्यो बातम्यो सगल्यो ग्रामीण भागांतल्यो सुद्दां आसता. आनी खरोखरच गोमंतक पेपर वाचल्या शिवाय कशेंशें दिसता. सो आमी आजून पासून बिजी सुद्दां उरले जाल्यार आमी रातचो तरी हांव गोमंतक पेपर वाचता. सर, तुम्ही सांगल्या त्या प्रमाणे गोमंतक हो 62 इयर्स म्हणजे भरपूर वर्सां पयलींचो पेपर आसा. तुमकां कितें डिफरन्स असो दिसता की पयलीं पेपर कसो आशिल्लो आनी आतां पेपरान कितें डिफरन्स आयला? मातशें डिफरन्स दिसता की पयलीं कितें आसलेलें सरकाराचे जे कितें चुका आसता त्यो दाखयताले जावं ओपोजिशन कितें उलयता तें दाखयताले. आतां खंय तरी मातशें एक दिसता की एक सायडीन खंयचें जे पेपराचें लिखाण जाता तें न जाता सगळ्या सत्य आहा तेंच सत्य आहा तें दाखोवपाचे प्रयत्न जाताच. पूण खंय तरी एकदां दिसता की एके सायडीन खंय तरी बरयलेलें अशें दिसता म्हणून. तशें जावपा जायना. पूण गोमंतकान ती आजून ती परंपरा सांबाळ्ळ्या. म्हाज्यो तांकां शुभेच्छा. आनी अशेंच गोमंतकाक गोंयांत 100 वर्सां जावची अशें मागता हांव.